किती त्रास झाला तुमका? काल 2 मिनिटां काल रातचा जो पावस आयला पळय तो इतलो म्हणजे एक विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड इतले उदक आयले पळय आमी इतले हे घालताले आमी ही फोडी अशें घालताले आनी हाज्या वयल्यान उदक आयला ते आयला सगळे भितर गेले सगळे भितर वचून सगळे आतां तुमी पळयला आसतले भितर घरांत सगळे पिड्ड्यार जाले आमचे. हय पूण म्हाका सांग पळोवया हे पयले फावटी येयला तुमच्या घरान हे? म्हजी मम्मी बिमी आसा 70 वर्सां जाली केन्नाच प्रॉब्लेम जालो हे फर्स्ट टायम दिसान पण कित्या खातीर येयला अशें दिसता तुमकां हे उदक येवपाक कारण हे कितें? सगळें केलां न्ही हांगासर स्मार्ट सिटीचे तेन्नाच्यान ती मदीं मदीं कितें चेंबरां घातल्या हे घातल्या तेन्नाच्यान प्रॉब्लेम जावपाक सुरू जालो. पण हे आतां तुमकां एकूच घराक प्रॉब्लेम जालो का? सगळ्यांक आमकां तांकां हाज्या फाटल्यान सगळ्या घरांनी प्रॉब्लेम जालो. सगळ्यांक तेंका आनी 15 मिनटां पावस पडटालो न्ही ती फूल लायन बुडल्या तांची पसून ती पसून लायन बुडल्या. आमकां 70 वर्सां जाली केन्नाच अशें जावना. मातशें उदक येतालें अथी पूण आमी काडून 1-5 मिनटां अशें कपडो घातलो येतालें. आतां पळय हें विचित्रूच जालें सारकें. फ्लड आयला आनी फ्लडा भशेनूच जालें तें. आमी फळे घालता प्लास्टीक घालता तरी उदक आयकना तेजे वयल्यान उदक येवपाक लागलें सामकें. विदीन 2 सेकंड सगळें घर भरलें पळय आमचें. पूण म्हाका एक सांग पळय हे पावस आतां उदक येवपाक कारण कितें? रस्तो हायट केला खंयच्यानूच उदक वचना सगळे ब्लॉक करून आमचे केला. अशी देवती जाली न्ही म्हणजे ते सगळें उदक हांगा येवन उरलें सगळें. ते उदक आमगेर घरान भितर सरलें मागीर. आमगेरी आयले तेंगेरी आयले पळय. अशें केन्ना जायना ते सगळे भायर आमी राती 25-30 बादली आमी फाटल्यान करतले. हो वयर काडचो पडलो आमकां सगळें हे सगळें उदक तितले पर्यंत उदक आयला. तुमकां फोन दिसताले आमचे खूब नुकसान जालें पळय. आरमारीन उदक गेलें आमच्या राती कोण कोण हाडून कितलें उदक काडलें आनी मरे पळय हांगा पळय हांगा आमकां पळय तेतूं पळय अशें पळय हांगा पळय ते काड 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 सगळं अशें पळय सगळें वयर उदक पळय तें राती सगळें उदक भरून भरून उडयलां आमी सगळें अशें. आनी आतां कोण सगळें कुडी बी दाखय सगळें दाखय. सगळे तितले पर्यंत केन्नाच आमगे 70 वर्सां जाली आमी म्हजी आई रावता हांगासर आमी केन्नाच आमी असो प्रॉब्लेम पळोवना. थंयच्यान मागीर आतां ते भायर सरला ते भायर बालदेन काडून 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 उडयला मागीर आमी थंयच्यान. तुमचे फूल घरान येयलें उदक? फाटल्यान करून बोलले हांगा बसून मरे सगळें मागीर फळे जाल्यार पुसून काडला सगळें. अजून हा उदक म्हणजे खाटीपणा उदक उरला थोडे ते काडपाक जाय. पण म्हाका सांग पळय हे फर्स्ट टायम जाला तुमकां असो? हय फर्स्ट टाइम जाला. म्हणजे पयलीं आमकां केन्नाच असो प्रॉब्लेम जावंक ना. कित्याक विशय कितें हो? कित्या खातीर जाला? आता एक तुका आसतलो कितें रस्तो उंचाय गेला आनी खोळयो सकयल गेल्या आनी सेकंडली होतो फुडलो जो कान आसा तो कान अर्दो तेंच्यांनी भरला कित्याक तितून माती अजून पासून आसा ती माती अजून वचोंक ना. फाटल्या एतापार तेंच्यांनी हे बांधलेले सिवेज लायन बांधलेली तेन्ना तेंच्यांनी सी टनल केलो तो सी टनल केला म्हणजे एका सायडीन उदक तुका ती शिरकोन उरता आनी तितून वयली आमच्या दोंगरा वयली माती अर्दी खोळयेन येता. ती खोळयेन येली की माती साचून उरली. एकदा माती साचून उरली की मागीर उदक वचपाक तुका त्रास न्ही. पूण हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आता? आता कोणे जो रस्तो केला जो आपण स्मार्ट सिटी म्हणटा तुम्ही स्मार्ट सिटीची करता कोण जे सिवेज लायन बांधल्या जावं गटर क्लीन करता या तर रिस्पॉन्सिबल म्युन्सिपालिटी आसतले ना आनी कोण आसतले? फूल भरून हे सगळें भरलेले ते भरलेले हे भरलेले फाटसून येयलें तुमकां उदक? फाटसून येयलें उदक? पासून उदक येयले सगळे भरले. तुमकां केन्ना फर्स्ट टायम जालो? फर्स्ट टाइम जाला केन्नाच येवंक ना कोणागेरूच उदक हांगासर येवंक ना पूण हे मात फर्स्ट टाइम येयला उदक. ते कारण कितें म्हणटा हेका? तुमी कोणा उलयल्या हेजे कडेन कित्याक बाबा हे उदक भरलें कित्याक खातीर म्हणून? कितें ते कशें कित्याक खातीर येयलें म्हणटा हे उदक सगळें? ते खळयो हे ते आतां नवीन केला न्ही नाल्यार येन्ना आमकां उदक केन्ना येवकूच ना. याद ना आमकां उदक येयलें इतली वर्सां जाली म्हणल्यार. मळ्यान तशें पळोवपाक गेल्यार एवरी इयर खंय ना खंय उदक भरता पण तुमच्या सायडीन ना हांगा भरूकूच ना केन्ना उदक आतांच भरला रातीच. राती कितल्यांक सुमार भरता? हा कितल्यान सुमार भरपाक लागला
रात्री जाते 10 ती जाते आणि केन्ना मेरेन पावस येत आता तिथे इतले लोक भरून भरून हे जाताले उदकान पाय घालूंक जायना इतले उदक आता कितल्यांक उदक कमी झालं मागीर पावस बंद जालो न्ही म्हणजे तुमकां काडचें मागीर पडलें परत चालू हो उदक काडचें पडटा न्ही पण तू सकाळी येयल्ले सकाळी उदक भरलें अशें परत तेन्ना सकाळी आयज आतां पावस पडला तेन्ना पावस पडटा तेन्ना ते भरले की भितर येता न्ही उदक सगळें भरता न्ही मागीर सगळें कशें सामकें हांगा फाटल्यान अजून आहा उदक कितक्या जाता सगळे रोड भाकरामुळे बसून फुडला झाला तर आमगे बस राहते कितक्या काडटले रात्यांनी काडल्या तर मग ते काडटा